गोंयांत आतां मेरेन सिंगल यूज प्लास्टीक बंदीचे फक्त सर्क्युलर काडला, तेवूय बी JAD खात्यान सरकारी खातीं सुवाळे कार्यावळी आनी कॅन्टीना पुरते. गांधी जयंती आयली, मात भौशीक बंदीची अधिसुचोवणी ना. कायदो मोडटल्यांचेर कारवाय ते उपरांत. एक आमी गांधी जयंतीच्या निमित्तान गोंयांत सिंगल यूज प्लास्टीक ही बॅन म्हटलेली आसा आनी ती करची न्ही, आनी ताका लागून आमी पर्याय म्हणून हँडीक्राफ्टाच्या वतीन आमी कॉटन बॅग्स ज्यो आसा ह्यो लॉन्च करतले. आमी ज्या आमचे सिंगल यूज प्लास्टीक बॅन हो सगळ्या गोंया खातीर आमी करपाचो विचार आसा. आयदर आमचे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन जे आसा पळय न्ही, हाच्या मार्फतूय आमी तो करपाक शकता प्रोजेक्ट. सो दॅट आमकां DMA पंचायत, डायरेक्टर ऑफ पंचायत हांकां इन कोलॅबोरेशनान घेवन तें करचें पडटलें. सिंगल यूज प्लास्टीक बंदी प्लास्टीक बंदी न्ही म्हूण प्रधानमंत्र्यान स्पश्ट केला. हमने जन भागीदारी से अनेक काम सफलतापूर्वक किए हैं. आगे भी सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति ये हम सबको करना है. कुछ लोग गलती से प्लास्टिक फ्री इंडिया की बात कर रहे हैं. मैंने ऐसा नहीं कहा है. मैंने कहा है सिंगल यूज प्लास्टिक, जो एक बार काम में आता है, बाद में काम में नहीं आता है. कोकण रेल्वेन स्वच्छता पखवाडा कार्यावळ केली. कोकण रेल्वेतही सिंगल यूज प्लास्टिक बंदी. 2 तारीख जो कि महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती बड़े जोर शोर से पूरे देश में मनाई जा रही है. उसी को ध्यान में रखते हुए हम भी 2 अक्टूबर को पुनः एक बार सब लोगों के साथ मिलके एक सामाजिक श्रमदान की तरह उस दिन को मनाया जाएगा. हमने जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको कम से कम यूज करने के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने की कोशिश की है. और रेलवे में 2 अक्टूबर के बाद ये सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो जाएगा. प्लास्टिकाक पर्याय म्हूण हँडीक्राफ्टान केल्ल्यो कॉटन बॅग्स लॉन्च करतले म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. पूण लोक त्यो वापरूंक लागतले जाल्यार सध्या सिंगल यूज प्लास्टिकाचेर भौशीक बंदीची सरकारी अधिसुचोवणीच ना आनी कारवायेची यंत्रणाय निश्चित ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.